नमस्कार. साडेतोड नाईक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. लोकसभा इलेक्शन म्हणटकीर आमची कार्यावळी राजकारणाचेर आसतली. राजकीय पक्ष कशे तरेन जिंकतात, कशे तरेन उमेदवार दितात, अशे तरेचे विशय आमी घेवप स्वाभावीक आसा आनी त्याचेरच आमी आज चर्चा करतात. इलेक्शन खंयच्याय खिणाक जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. जो भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आसा, जो सतत बाकीच्या राजकीय पक्षा परस चड वेगीं चिंतता, ताका अजून दक्षिण गोंयची उमेदवार कोण तें ठरोवंक आयलें ना. बायल आसतलो काय दादलो आसतलो ह्या संदर्भात ते घोळ घालीत आसात. दुसऱ्या अर्दान काँग्रेसीचे तर दोनूय उमेदवार ठरूंक ना. ह्या विशयाचेर आमचे मदीं चर्चा करपाक आसात ॲडवोकेट क्लियोफात कुतिन्हो आल्मेदा, एक राजकीय समीक्षक, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर. क्लियो, तुका हांवें म्हणलें तशें, हाव यू लूक एट इट. कॅन्डिडेटच ठरना, BJP जर ठरोवपाक जाय आशिल्ली आनी ते म्हणटात की नवो एक्सपेरिमेंट करतले. पूण एक्सपेरिमेंट करता दोन नांवां धाडलीं, तातूंत भितर बाबू कवळेकराचें नांव धाडलें ना. बाबू कवळेकर पिकाड जालो. अजुनूय बाबू कवळेकर दिसता आपूण खंय तरी येतलो. ताचे नंतर ते आतां म्हणटात की बायल कॅन्डिडेट ताणी तयारी जावपाक जाय. एक 6 म्हयने ती एक कोण तरी एक बायल एक प्रोजेक्ट करतात, ते काम करतात. पूण हायकमांड म्हणटा खंय तुमकां हे जे पळय दामू आनी सावयकार, हे जे पळय तुमचे कॅन्डिडेट तुमच्या लिस्टान आशिल्ले, तांकां कांय स्वताचीं मतां नात. पार्टी जिखून हाडपाचें आहा. पार्टीच जर जिखून हाडपाची जाल्यार बायलेक हाडात, कारण आमकां एक प्रोग्रेसीव आवटलूक लोकां मुखार दवरपाचो आसा. चोय, काँग्रेस हॅज चोजन तेंगेल कॅन्डिडेट ऑलवेज बाय लॉबिंग. म्हणजे तांचें ऑर्गनायझेशन कमी. यू रायट. आनीक कोण कॅन्डिडेट ठरतलो तेंगे तो सेंट्रल ऑब्जर्वर येता, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी, and all that process is there. Correct. But still, one who can lobby the maximum gets the ticket. Exactly. There's no doubt about it. Correct. So it is normally through lobbying. Yes. As far as the BJP is concerned, म्हाका एक सामकें अजाप दिसता की लोक तुगेली तिकेट आमकां नाका म्हणटा. सी, दिगंबरान नाका म्हणली, रमेश तवडकरान नाका म्हणली, कोण सांगता निलेश काब्राल नाका म्हणटा. आनी देर आर ओनली 2 क्लेमंट्स, सावयकार आनीक दामू नाईक. दोघी जाणां दितात. No, even Damu Naik has not said very clearly. Savaikar is there in the race, Yes. and Kavlekar is there in the race. They are dogai sotta. But I am finding it strange that I find that BJP is in a pole position to win. Correct. Even the South Goa seat. Correct. But people do not want that ticket. It is something very strange. करेक्ट. पूण ताणें ते कितें म्हणटात की ताणें डिसायड केल्लें दिगंबराक तिकेट दिवपाची, आनी दिगंबराक दिल्लीक ताणें आपयल्लोय बी, डिस्कस करपाक लागिल्लें. तेन्ना दिगंबरान सांगलें माय एज इज नॉट विथ मी, सो आपल्याक तिकेट ना, आपूण तिकेट उबो रावना. हें फर्स्ट टायम अशें जालें. पयलीं आमी But I don't accept this position because पयर तेमी मध्य प्रदेश इलेक्शनाक तेंगेले सेंट्रल कॅबिनेट मिनिस्टर स्टेटीक घालून फोर्सान निवडून हाडले सारकें. सो आय डोंट थिंक दॅट इट डिपेंडेड ऑन तवडकर or it depended on Digambar Kamath. But one thing is certain, that somehow there is an allergy to go to Delhi. As far as BJP is concerned, maybe I will tell you. सदां एक एटिट्यूड न्ही पॉलिटिकल पार्टीचे हांवें पळयल्या, जे स्टेट लेवलाचेर अनसक्सेसफूल जातात तांकां काडटात आनी भायर उडयतात. दिगंबराक तिकेट दिताली पळय न्ही, ते खंय अशे BJP लिडर जांकां दिगंबर लोकल पॉलिटिक्सान नाका आशिल्लो. दे डोंट वॉन्ट टू शेअर देअर पावर विथ समबडी, आनी दॅट टू पर्सन लायक दिगंबर कामत. कारण दिगंबर कामत CM जावन आयला, तो व्हडले मिनिस्ट्री मागतलो, सो ताका मिनिस्ट्रीन घेवप ना. अशें म्हणून BJPतले 2 जे पळय सामके स्ट्रॉंग कंटेंडर्स फॉर चीफ मिनिस्टर आहात, सामके स्ट्रॉंग पावर लॉबीज म्हणूं येता गोंयच्यो, ताणें दिगंबराक सेंटराक धुकलून उडोवपाक ठरयल्लो. दिगंबराक म्हाका दिसता ताजो राग आयलो. That is one. But who says there is power at the center? See, normally if Digambar was sent to Delhi, तो सेंट्रल मिनिस्टर जावन येवपाचो. नो, सेंट्रल मिनिस्टर जालो जाल्यार पावर आसा म्हूण कोण सांगता? बिकॉज एट द सेंट्रल लेवल द पावर इज विथ द PMO. The power is not with any minister, exactly. Even at the center. Correct. So the central minister जाल्यार लागून would be only a ceremonial post. Correct. So I feel that it is because of that there is no power at the center. So our powerful people do not want to go there. करेक्ट. ते बरोबर आहा रे, हांव तें ना म्हणना. पूण आमकां पळय जे जर्नलिस्ट म्हणून जे इन्फॉर्मेशन BJP कडल्यान मेळ्ळां
आनी ते ऑथेंटीक सोर्सीस कळ्ळो ते दिगंबर तांणी सिलेक्ट केल्लो दिगंबराचें नांव दिल्लीक धाडिल्लें सेंट्रल लॉबीन तें ओके केल्लें दिगंबरा ताणें आपूण हाडलो दिगंबरान आपूण ना म्हणलें आनी जेन्ना तूं एज आनी हेल्थाचें रिजन दिता अदर पर्सन कांट डू एनीथींग ना सी फायनली वॉट हॅपन्स इज फॉर दिगंबर कामत या for Tavadkar also, they are at such time that I don't think they also want to risk a Lok Sabha election. See, though risk BJP, means though, what? though, though, risk. see, though Cleo, BJP, दिगंबर इज व्हेरी श्रूड इनफ तूं ताका लागींच्यान वळखता Yeah, आमी वळखता. ताका लागींच्यान वळखता Yeah. दिगंबर कामत दिल्ली वता तो कितें आपल्यालो मडगांवचे सीट काडून बीजेपी दिवपाक न्ही तो आपल्या भुरग्याक उबो करतलो पुता उबो करतलो but पावर उरली but ते एश्युरन्स दिल मुखार सांगलो तुका. ते तो ते इश्यूर घेतल्या शिवाय तो करलो न्ही No, no. आतां एक्सक्यूज No, no, पयलीं but- सांगतात but according to me, Yeah. they though my belief is that they are in a pole position. म्हाका दिसता ते जिखपा शकता तेंकाय दिसता जिखपा शकता सारकें. but that risk is not worth taking is what they believe. एक्झॅक्टली सो एक सांग म्हाका बीजेपी आतां पळय तांकां जाय करपाक एक एक्सपेरिमेंट इन सावथ गोवा आतां नॉर्थ गोवा ताणें डिक्लेअर केलो श्रीपाद नायक इज ए कॅन्डिडेट See, आतां according- नॉर्थ सी एक सांग म्हाका according to me, Sripad Naik will 100% win. Correct. And even if they had given that seat to somebody else other than Sripad Naik, that person would have won. एक्झॅक्टली हय. सो हांव तुका तेंच म्हणटा हांव तुका सांगपाक तेंच नॉर्थ गोवा सीट इज ए 100% शुअर सीट Correct. बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन बीजेपी हॅज ए स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन नंबर 2 स्ट्रॉंग हिंदू वोटर्स आनी नंबर 3 मोदी फॅक्टर मोदी फॅक्टराचो पयलो कितें जादू देशभर जातलो तातूंत भितर नॉर्थ गोवा वीच इज प्रिडॉमिनंटली हे हिंदू स्ट्रॉंग होल्ड Correct. तो काडून वोट ताका दितलो सो अशा परिस्थितीन म्हाका म्हजो प्रश्न हो असो जर तांकां जर एक्सपेरिमेंटूच करपाक जाय आशिल्लो ते शुअर सिटान कित्याक करनाशिल्ले थंय बायल घालपाक जाताली ते No, एक्सपेरिमेंट why by Galpagali? According to me, that seat they could have used to show Goa's diversity. एक्झॅक्टली See, even a different community could have been put, which they are winning in any case. एक्झॅक्टली So, and Goa's But why they will put a different community? Huh? Why they will put a different community? No, different community because it will show BJP in proper. See, that showing is Modi will do. What show? But they don't want Goa to show that. Yeah. हांव ते म्हणत ना. अरे But even for Goans, even for Goans, our diversity would get I will reflected in ask you. Parliament. I will play a devil's role here. हांव तुका विचारता Catholics and Muslims are they going to vote for BJP? See, to a large extent, they may not vote. Okay, then. But that because they do not vote does not mean that they should not have their representation. See, I am saying again, I said it once, that it is the responsibility of the majority community how they carry the minorities on their You're shoulder. right, taken, well taken. हांव तशें म्हणना हांव म्हणटा अशें फाल्यां ताणें एक्सपेरिमेंट केलो निलेश काब्राल किंवा मोविन गुजरात तिकेट दिली होय. सावथाक होय. कॅथलीक कॅन्डिडेट Yes. कॅथलिक्स आर गोइंग टू वोट फॉर देम They can vote, maybe. See, Maybe. See, this is again a very big risk. Yeah, it is a risk. It is a. What I'm So, how to go there, saying. I'm Munda? saying such risks are worth taking No, for a not in party like South. BJP. Not South. Okay. तो हांव म्हणटा नॉर्थाक तांच्यान करूं येताली पूण वाय बीजेपी वील आपल्याला हिंदू कॅडर सोडून ते Okay. कॅथलीक मनशाक See, that's दिवपाक okay, कित्याक that's वतले okay, that's okay. सो बरें No, आतां एक्सपेरिमेंट Whatlet to show that we are also a diverse party. Correct. To show Okay. parties Why diversity. don't they, see they are already getting votes because of the ना majority. तशी काय ना ते for a last of few seats they have now brought in CAA. See how to manage headlines. Yes, they know. How they know very well. So, and for even for 1 or 2 seats, what they will do is we know. Correct. कोई काल CAA आल्या that may help them with 2-3 seats. Correct. But it helps in a larger goal of dividing the communities. सारकें पूण बरें म्हाका अशें वेळ तूं सांग एक्सपेरिमेंट करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तो करपाक शकता आशिल्लो ते इन नॉर्थ North. Why? हांव But म्हणटा it हांव is म्हणटा easy to make, हांव easy म्हणटा to make. एक्सपेरिमेंट इन ए लिमिटेड सेन्स Yes. कशें की बायल मनीस तांकां गोंयच्यान जाय एक बरी हुशार बायल एज्युकेटेड बायल डायनामीक बायल सुद्दां येतात म्हणटा Correct, correct. दे आर फॉर रिजर्वेशन टू वुमन Yes, अशे yes. परिस्थिती भितर नॉर्थ गोवा करपाक जाताले Correct. आनी सावथ गोवा इज अ व्हेरी ट्रिकी कायंड ऑफ ए Why? सिच्युएशन That is right. That is right. तूं मान That is- सो yes. सावथ गोवान हो एक्सपेरिमेंट करप बरोबर काय नॉर्थ गोवा बरोबर हे हांव Not Goa. Not Goa.
नॉट गोवा आशिल्लो सो ताणें तो केलो ना आनी आतां ते सावथ गोवा करपाक पूण सोदतात ऑन ए कंडिशन सावथ गोवा ते करपाक सोदता अशें कोणी सांगलें तुका अरे बाबा. दे आर नॉट सेईंग दॅट बाबा दे आर सेईंग सी आमी जेन्ना हांव जेन्ना तुका सांगता तेन्ना आमकां फ्रॉम व्हेरी रिलायबल सोर्सीस I feel that it is more of a headline management for the International Women's Day. See, for few days everybody was on the headlines, That's all and true. the International Women's Day came and went. सो तूं कितें म्हणटा बायलेक दिवपा ना सावथ गोवा अशें कांयच दिसना दितले अशें दिसना. न्ही पूण आमकां जे पळय सोर्सीस आमकां जे निमाणें कशें आहा प्रेस हाव प्रेस फंक्शन्स आमी आमचे वेगवेगळे सोर्सीस वापरतात आमी वेगवेगळे तांचे पळय जे कितें इनसायड सोर्सीस यूज करून आमचे गूड ऑफिसीस यूज करून ते इन्फॉर्मेशन मेळयतात आनी आमी दितात त्या प्रमाण सावथ गोवा सीट ते बायलेक दिवपाक सोदतात हें एक जालें फ्रॉम गोवा सोर्सीस नॉट ओन्ली दॅट आय हॅव कॉन्टेक्टेड their sources in Delhi, and Delhi have also confirmed that Prime Minister have categorically told them की तुमकां जर पळय तुमचे कॅन्डिडेट पळय तुमचे कॅन्डिडेटाक जर पर्सनल वोट नासत आनी तुमी जर ऑर्गनायझेशन यूज करून तांकां जिखून हाडपाक सोदतात जाल्यार वाय नॉट ए लेडी फेस जिका तुमी उबी दवरात शी शूड बी एज्युकेटेड डायनॅमीक पर्सन अँड गेट हर इलेक्टेड. See, don't tell me about this press and BJP. Yeah. Because press Yeah. has always received shocks in the last 3 elections. No, this is in politics. the selection of candidates. This is politics. No, in the selection of candidates and in the Yeah. selection of chief minister. So press पण चित्ता हय. ते BJP डिफरंट करता. न्ही रे Absolutely different. ताणी करचें No problem. आमचें काम their Yeah. choice या is normally shock and awe. ओके So, and maybe the South Goa seat बरें ओके will also come with shock and awe. आय एम इंट्रोड्युसिंग माय अदर गेस्ट आमचे बरोबर आसात प्रिंसिपल मनोज कामत जे पॉलिटिकल एनालिस्ट एक अर्थतज्ञ बी आनी गोंयच्या राजकारणा कडेन बारीक पळयतात. मनोज बाब तुका आतां अंदाज आमच्या चर्चेचो सूर कळो आसतलो तांकां जर प्रयोग करपाक जाय तर तो नॉर्थाक करपाक शकतालो ते तो करना आसतना ते मातशी ट्रिकी सीट आशिल्ल्या सावथ गोवान करूं सोदतात कारण ताणें एग्जाम्पल ताणें रिजन दिलां जे 2 कॅन्डिडेट तुमी धाडल्यात दामू आनी सावयकर हांकां पर्सनल वोट ना सो तुमकां जर जिखूनच हाडपाक जाय ऑर्गनायझेशन यूज करून तुमी थंय बायल हुशार बुद्धिमान बायल दवरात. बरोबर तुका कितें दिसता ना कित्याक करचें न्ही बीजेपीन Correct. वेन यू नो दॅट यू आर विनींग 1 सीट सामकें थंपींग मेजॉरिटी Correct. नॉर्थ गोवा तर 1 लाखा वयर तुमी जिखता अशें तांकां दिसता. बरोबर. सावथ गोवा फॉर द फर्स्ट टायम दे हॅव गॉट गुड नंबर ऑफ MLAs ऑल्सो इन द कॅथलीक बेल्ट Correct. आनी सबंद भारतभर ताणें दी मायनॉरिटी ऑफिसमेंटाचो विशय सामको मोडून काडला. सारकें दे कॅन डू एनीथींग टुडे अँड विथ द कायंड ऑफ क्लाउड वॉट BJP हॅज मेनली हांव सदां म्हणटा की ह्या वेळाचेर BJP कडेन जे रिसोर्स आसा तातूंत एका भारतान न्हय भारता भितर स भारता सारक्या देशा भितर एका वेळाचेर निवडणूक लडोवपाची रिसोर्सीस आणि ह्युमन मशिनरी तांचे कडेन आसा. ह्या वेळाचेर जर ते म्हणटा की आमकां एक बायलूच जाय आनी बायलेक तुमी जिखून हाडून दाखया दे आर बँकींग मोर ऑन दी ऑर्गनायझेशनल पॉवर देन द इंडिविज्युअल पॉवर. करेक्ट बट तूं सांगता सारकें बट द प्रॉब्लेम इज दे आर नॉट पीपल हू विल टेक अ रिस्क एट इलेक्शन टायम. बट दे आर टेकिंग बट they are already taking so why This is I am not accepting Raju Bab's announcement that they have given the ticket to a female. ना इवन कॅनॉट येस हांवूय ते खरें धरना आणि टुमॉरो किंवा आज संध्याकाळी किंवा फाल्यां जर नाव येत आणि जर ते बायलाचें आसत तातूंय म्हाका आश्चर्य दिसपाक ना म्हाकाय दिसना. बिकॉज आय अग्री विथ यू म्हाकाय दिसना आय अग्री विथ दोतोर BJP धक्का तंत्र करता सारकें. म्हणजे अनएक्सपेक्टेड प्लेस एंड अनएक्सपेक्टेड टायम दे डिसायड द टायम एंड प्लेस इन ऑर्डर टू फिनिश द ऑपोजिशन. ना पूण तातूंतल्यान पळय तूं धक्कातंत्र बरें आहा पूण हातूंतल्यान एक वायट मेसेज गेला. हय. आमी 2 दीस पयलीं न्यूज केल्ली वायट मेसेज कितें की तुमचे कॅन्डिडेट 2 कॅन्डिडेट ताणें धाडले दामू नायक आनीक नरेंद्र सावयकर हे जिखून येवंक शकनात म्हणून बायल काडात हें लक्षांत धरात हे जिखून येवंक शकता I don't agree. Even I don't According agree. to me, Manoj Bab is correct there that they are dependent on their organization. Correct. But at the same time, I don't accept your theory that they will risk by taking chances. Chance घेवपाना ते. बरं एक हांव म्हजें म्हणणें म्हणूं हय तुम्ही आज जर सबंद साऊथ गोवाचे कॉन्स्टिट्यूशन पळयलें अबाउट विथ हूम दी मेजॉरिटी इवन आज कॅथलीक जे डॉमिनेटेड सीट्स आसा
त्या कॅथलीक डॉमिनेटेड सिट्सान सुद्धा बीजेपीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय आसा डिरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. करेक्ट रे. सो टुडे इफ यू टेल मी की नरेंद्र सावयकाराक जर ताणें जर तिकीट दीत जाल्यार तो आरामात जिखून येवपाक शकता. इट मे नॉट बी सो सिंपल लायक इन नॉर्थ गोवा. बट रिमेंबर कित्याक बीजेपी ताचेर रिस्क घेता? लास्ट टायम साऊथ गोवा सीट वॉज नॉट एन बीजेपी सीट. सो ती एनिवे बीजेपी सीट अशी न्हय. आणि जेन्ना साऊथ गोव्याच्यान जेन्ना बीजेपी सीट आयल्या इट वॉज थ्रू एक्सेप्शनल कंडिशन Correct. थ्रू स्प्लिट ऑफ वोट्स ती जिखून On the other side, yes, yes, सो yes. बीजेपी हॅज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड साऊथ गोवा. Yes. नॉर्थ गोवा ताच्या बॉल्सान आसा. बट हांव म्हणटा वेन बीजेपी वॉज म्हणजे स्ट्रॅटेजिकली जर आपण स्ट्रॅटेजीक मॅनेजमेंटाचो किंवा इलेक्शन मॅनेजमेंटाचो विचार करत बीजेपीक जर रिस्क घेवपाची आशिल्ली मातशी होय. अँड ऑल्सो मीन्स वॉट इज ए साऊथ गोवा राजू बाबान गोमंतका वयल्यान डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्हणिल्लें श्रीपाद नायकाक जर तुमी जर सावथान जर व्हरता आनी नॉर्थान तुमकां ती रिस्क घेतल्यार तुमची दोनूय सीट आरामात येतल्यो आशिल्ल्यो. तशी पद्दतीची स्ट्रॅटेजी बीजेपी कित्याक येना हाचेर आय एम नॉट No, no, Because I am very firm. I am very. According to me, that again was a risk not worth taking. See, if Shripad Naik had come to the south, maybe there was some reaction that would have happened from opposition and everybody else. So these are risks worth taking, not by the BJP. Any other party may take such risks, not BJP. बरं, म्हाका एक सांग. BJP will win, will want to contest to win. बरें ओके बीजेपी आमी मातशें पेऱ्यान दवरया. या. काँग्रेस सांग पळय म्हाका. या. काँग्रेसी कडेन नॉर्थ गोवा गेल्ल्यान जमा तरी बरोबर. कॅन्डिडेट ठरना. आतां कोण तरी खंय आम आदमी पार्टी आनी खंय गोवा फॉरवर्ड खंय मुखार घालून नॉर्थ गोवाक भंडारी समाजाचो कोण तरी लिडर आसचो अशें तरेन आतां मागपाक लागल्यात. साऊथ गोवा कितें कन्फ्युजन म्हाका एक सांग. See, I think according to me, no, हय, South, पयलीं see, सांगा. no, सांग उलयत. There is no confusion. आमी सांगले ते भाशेन from the beginning, Congress ticket will be given to the one who can lobby the maximum. ओके See, and other consideration will be there. यू आर रायट. But lobbying has to happen, and then it happens in the last. And remember, South Goa seat will be declared also taking into consideration who is a BJP candidate. BJP must be counting who is a Congress candidate. सी काँग्रेस कॅनॉट एफर्ट टू टेक दॅट रिस्क. आजची परिस्थिती तशी काँग्रेसीक ते आय विल लूक एट द स्ट्रॅटेजी देर आणि काउंटर स्ट्रॅटेजी करपा सारखी काँग्रेसची परिस्थिती आज ना आमी मान्य करया. Correct, पुढे एक बाबा. सांगता. काँग्रेसी That- मुखार that strategy there are some compulsions. काँग्रेस can't give a ticket to according to lobbying ह्या वेळार. सी काँग्रेसीचे सामके पारंपारीक मतदार कोण कॅथलीक मायनॉरिटीक जिखप मनान जिखप इज ए काँग्रेसीचें Challenge. मेन चॅलेंज ध्येय आसा. खरी गजाल. सो ह्या परिस्थितीन तांचे जे पळय तूं पळय सगळे हिंदू मतदार फुटून गेले. बरोबर. कॅथलीक मतदार तांचे एक तीन गट्टा आमदार उरला. उरल्यात. तीन एक आमदार गट्टा कॅथलीक उरला. उरल्यात. कॅथलीक जर निश्ठावान नजरेन जर काँग्रेसी बरोबर आहात ना. तांकां काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅथलीक आसता. Confidence-आन घेवचो पडटलो. एक तें. दुसरी गजाल सार्दीन. लोक म्हणटात सार्दिनाक भोटींग आसा कॅथलीक मेळटलें हिंदूय मेळटलें. पूण सार्दिनाक जाता विरोध. कारण सार्दीन जाला जाणटो. सार्दिना कडेन मतां भोंवपाची तांक उरूना. Capacity उरना. ताका आरोग्य ताची साथ दिना. अशे परिस्थितींत No, but प्रचार नेटान करचो पडटलो. I think Sardin is a issue which depends on his performance also. No, I even think that is the issue. whether- That is the issue ना, more than health and age. I think म्हाका his दिसता performance. देर आर 2 or 3 फॅक्टर्स फॉर सार्दीन. एक म्हणजे ताची हेल्थ साथ दिना एक जालें. सेकंड ताचो अप्रोच विथ काँग्रेस वर्कर्स आसा तो कट जायत आसा. तितलो ताचो कॉन्टॅक्ट आतां उरला ना. ऑर्गनायझेशनाक उरना तो भोंवत ना. थर्ड परफॉर्मन्स ऑफ सार्दीन जर तुम्ही लोकसभेन जर पळयत जाल्यार सामको पथेटीक आसा. साऊथ गोवा वोटर जो आसा तो नॉर्थ गोवा वोटरा परस चड इंटेलिजंट, correct. चड See, एज्युकेटेड the whole- आणि चड अलर्ट. Alert. Yes. तो साऊथ गोवाचो वोटर ऑलवेज विल लुक एट द परफॉर्मन्स. No, that is what I have always said. त्या मनान सार्दिनाचो परफॉर्मन्स अजिबात नाशिल्लो. आणि एक फॅक्टर तुम्ही विसरता. काँग्रेस टुडे cannot take any risk without taking Vijay Sardesai into consideration, whether they like him or whether they hate him. No, but I think at least of late, they are taking him as one of their As the partner. as a As a partner. silent I also partner. read the statement by Girish Well, Chodangar. Girish Chodankar said that very clearly. Ki last election, Yes. Vijay played a very important role. Correct. So- But he was the alliance partner. Yeah. Yes. So and he played a role because there was almost this that they were coming to power.
Correct. And it was felt that they were coming to power. सो म्हाका एक सांग सार्दिनाचे तूं परफॉर्मन्सा बद्दल सांगतालो हाव यू लूक एट इट No, I look at his performance quite poor. See, Absolutely. look, We agree, and we agree. one more thing I will tell you. Yeah. Even now, we are electing South Goa. If they vote for the Congress party, they will vote for a MP who will sit in the opposition. Correct. And if you are voting for a MP who will sit in the opposition, we require an aggressive MP. Absolutely. We will require an MP who will make us proud. Very good. That Will our make us man proud, is will there. raise our issues. Is Good point. raising issues. Good Our point. man is raising issues of democracy. Our man is raising issues of dissent. Our man is issuing issues of constitution. sentiments of the Yes. minorities also Yes, also. good point No, No, but even- all that even if you look constitution, at- the entire constitution. Even if you entire look at the constitution. Lok Sabha performance, good point this is a very whenever good point. whenever there is Look, an issue, finally, we yeah. have to know that this time, if the opposition party wins, they are opting for a person to sit in the opposition. Correct. like Erasmus Siqueira Yes, Absolutely, yes. absolutely. No, Madhu Dandavate, they were people of Rajapur were electing him because they were proud of him. Correct. I think that is what. And he always was in opposition. The candidate Yes. of the Congress party candidate must be of that Of stature, that caliber, yes. of that caliber. Even if you look at the North Goa or performance of other MPs, even Sripad Naik's performance was not that good in the Lok Sabha. Even No, though but none of the MPs even raised the mother issue. They are shouting here in Goa. very much, very much, very exactly much. good point, good point. Compared to all this, Sadanand Tanawade may be a new MP, but at least I could hear some particular sentiments of Goa which were raised time and again. Or he is at least speaking about national issues with a Goan spirit and Goan theme in hand. So म्हाका दिसता ह्या वेळाचेर the elections are quite crucial for all of us. म्हाका एक सांग लेट्स कॅन्डिडेट सोदया आमी काँग्रेसीन जर समजा फाल्यां जर एक कॅन्डिडेट दिवपाक जाय तो आतां पयचे की नांव येतात तातूंत भितर सार्दीन आसा कॅप्टन विरियातो आसा मागीर अशे कांय कॅन्डिडेट्स आहात आनी गिरीश चोडणकरी आसा सो हाव यू लूक एट इट See, the choice, as I look at it, for them from this lot is between Captain Viriato and Girish. Looks like. Absolutely, सो absolutely. ह्यो गिरीश म्हणटा तूं हिंदू कॅन्डिडेटाचे बद्दल कशें पळयता कारण See- दे से दॅट मोर दॅन 60% वोट्स इन साऊथ गोवा आर ऑफ मेजॉरिटी correct. That is कम्युनिटी right. No doubt about it. But all Correct. that I am trying to say is, on a matter of principle, करेक्ट our MP and the all communities must be reflected in the parliament. I would say our parliament must also have a very plural flavor, a very diverse flavor. Yes. But if it is not possible, then maybe not. But, Yeah. but we have to try to get as far as possible a very diverse, Yes. plural. तू मनोज तू कशें पळयता इन हें? केस जर म्हाका जर चॉयस आसत कॅप्टन विरियातो हू इज अ गुड कॅन्डिडेट आणि गिरीश चोडणकर आय विल गो फॉर गिरीश चोडणकर कारण गिरीश चोडणकर टुडे वॉट एवर इट इज एज कम्पेर्ड टू कॅप्टन आमकां एक आतां नांव जाय काँग्रेसाक जाचे सगळ्या मतदारसंघात प्रेझेन्स आसा कॅप्टन विरियाटो इज अ गुड नेम इज एन हॉनस्ट नेम ही इज अ व्हेरी व्हेरी प्रॉमिसिंग आणि तो जर ताका फुडली विधानसभा जर झगडपाक जाणे जिखपाक जाणे म्हणून तुमी ताका लोकसभेक घालता इट वील बी एन वॉट इज ए इन्सल्ट टू द ना इलेक्टोरेट पूण म्हाका तो ताणें पळय जो मुद्दो मांडला ताजेर म्हाका तुजें ना ना म्हाका necessarily आय डोंट अग्री जेन्ना 1.5 लाख ते मॅक्सिमम 2 लाख कॅथलीक आमचे भाव आसा आणि जर 4 लाख हिंदू आसा आणि ते 4 लाख 1.5 लाख जर कॅथलीक ऑफकोर्स दे हॅव ऑलवेज बीन लॉयल पण त्या वेळाचेर म्हाका जर इलेक्शन जिखपाक जाय जाल्यार दॅट आर्ग्युमेंट की आमकां कॅथलिकूच कॅन्डिडेट जाय ते कोता येना तशें जाल्यार नरेंद्र सावयकर केन्ना जिखचो नाशिल्लो लोकसभेची सीट सावथ गोंयाच्यान आय डोंट अग्री की आमकां सावथ गोंयाक नॉर्मली कॅथलीक कॅन्डिडेटूच जाय आय डोंट अग्री गिरीश चोडणकर वील सर्टनली बी अ गुड कॅन्डिडेट it also depends upon now who is the candidate of the opposition but if in the current circumstances एक व्हेरी हांव म्हणटा एक दुर्दैवी सिच्युएशन अशें की काँग्रेसी कडेन एक बरो लोकसभा कॅन्डिडेट जर ना. सार्दीन नाका जाल्यार ताणें इतलीं वर्सां ना. फाटलीं 4 वर्सां Correct, correct, ताणें correct. दीस इज द हे फेलियर Cultivate केलें ना. गिरीशाल See, फेलियर they have not cultivated Not anybody. cultivated. They have not cultivated anybody. And look at the assembly elections. All the candidates came up during the last 6 months. Absolutely. Exactly. They came together to form the party. I know. Correct. See, actually, it was time they should have looked at Lok Sabha from the time they lost the last election. करेक्ट सर म्हाका सांगा आउट ऑफ दोज 22 कॉन्स्टिट्युएन्सीज एक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांची ब्लॉक कमिटी ना काँग्रेसाची दिस इज अ पॅथेटिक Yes, it's a pathetic situation. आणि ताका कोणे जबाबदारी घेवंक जाय सारकें आनी ताका ह्या तो सगळ्या- म्हणटा खरें आतां कॅप्टन वेरियातो जर दिलें वास्को मुरगांव जर तालुका सोडलो
बाकी कडेन ताका ताका तूं approach ना. कॅप्टन बिरिया तो काणकोण गेलो किंवा सांगे गेलो किंवा तुझ्या दारबांदार correct, correct. That is right. किंवा That is मडकय correct, गेलो correct. ऍटलिस्ट त्या मनान चोडणकराक तशी ऍटलिस्ट ही इज अ फेस विच पीपल विल नो बाबा हो गिरीश आयला आणि हो गिरीश उबो आसा गिरीशा बरोबर 5 लोक आसतले Correct. सी गिरीशा कडेन आतां हाव ही वील मॅनेज अँड क्लब रिसोर्सीस टुगेदर आणि ह्या 30-35 दिसां भितर ताचो आपलो नांव आणि आपली इमेज म्हणजे काँग्रेसाची पडती इमेज कशी तो सावरतलो ताचेर सगळें डिपेंड आसा बट रिमेंबर इट इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम विथ अ पार्टी लायक दॅट ऑफ काँग्रेस इट इज ऑल्सो अनफॉर्च्युनेटली ओके प्रॉब्लम आमचो विथ द मनोज बीजेपी बाब आमचो टायम सोंपत आयला आय वॉन्ट ए लास्ट स्टेटमेंट फ्रॉम यू वोटरांनी साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा वोटरांनी कशे तरेन रिएक्ट जावचें ह्या इलेक्शनाक अशें तुका दिसता आनी देन वील फिनिश द प्रोग्राम See, it looks like the North Goa does not have much of a choice. The North Goa will go by the established face. South Goa, I would say, opt for a person who will be a prominent opposition face in parliament. Because we also require a strong opposition. येस गूड व्हेरी नायस हांव हाजेरूच आमचो प्रोग्राम कन्क्लूड करता मनोज बाब तूं आनी क्लियोफात तुमी दोगी जाण आयले कशें आहा की लोकसभा इलेक्शन म्हणलें की आमी जाणात कोण तरी कॅन्डिडेट घडटले कोण तरी वोटींग करतले कशें तरेन येतलें पूण गोंय जर बुद्धिमान आनी वायब्रंट स्टेट अशें मानतात तर गोंयच्यान एक असो फेस वचचो जे हांव तुजे कडेन सामको About whom we will be proud. वी विल बी प्राऊड आनी तो पार्लमेंटान तो उबो रावन तो मूलभूत विचार मांडटा मूलभूत आपल्याले प्रश्न विचारधारा आतां हें सगळें रिफ्लेक्ट जाता आनी फकत ताजे उतरांनी तातूंतल्यान गोंय हें रिफ्लेक्ट जावपाक बरोबर. तातूंतल्यान गोंयचो एक प्रतिमा भायर सरपाक जाय आनी गोंयच्यान एक बुलंद आवाज जो सदांच पार्लमेंटांत मधु दंडवे तुवें बरें नांव घेतलें हय. तशे तरेचो एक बुलंद आवाज वतलो अशे तरेची एक अपेक्षा आमी धरया फक्त राजकीय पक्ष न्हय जाल्यार लोकय बी सुज्ञपणान हुशारपणान आनी प्रामाणीकपणान वोटींग करतले अशी आमी अपेक्षा धरया आनी इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां पळयत रावात गोमंतक TV.